आसतल्यो पार्टीच्या बद्दल आसतल्यो तुम्ही सगळ्यांनी माझ्या मुखार मांडल्यो. पार्सेकर सर ह्या पार्टीचे आमचे सिनियर लिडर आसात, पयलीं पासून लिडर आसा. पार्टीचें काम बेसिकली गोंयांत सुरू जालें ते 4 जाणां पैकी एकटो आसा हें म्हाकाय खबर आसा. आनी त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीचें काम सातत्यान सर पयलीं पासून फक्त मांद्र्यांनी तर गोंयभर करीत येयल्लें आसा. सरान पार्टीचें नेतृत्व प्रदेशांत मुख्यमंत्री म्हणूनच न्ही तर अध्यक्ष म्हणूनय बी पार्टीचें नेतृत्व केलां. पार्टी गोंयांत वाडपा खातीर सराचें मोठें योगदान आसा, फक्त मांद्र्यानच न्ही. आनी खंयच्याच विशयाचेर एकाय शब्दान उलोवचो आनी एक गजाल निश्चितच उलयतलो. तुम्ही ज्यो गजाली आत्तां मांडल्या त्यो निश्चितच म्हणजे स्टेटी कडेन बी स्टेटीच्या आमच्या बाकीचे कोर ग्रूप म्हणा अध्यक्ष म्हणा हांच्याय कडेन मांडल्यो वयतल्यो. आनी त्याच बरोबर केंद्रीय नेतृत्व आसा तांच्याय कडेन मागीर केंद्रीय अध्यक्ष आसत किंवा पार्टीचे बाकीचे नेते आसत हांच्या कडेन निश्चितच मांडले वयतल्यो. आनी ताज्या उपरांत जो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व घेता ते सरा कडेन म्हणूनच केंद्रीय नेतृत्व कारण सराक तितकोच मान अजुनूय केंद्रीय पार्टीक आसा म्हाका त्या खातीर आत्ताच ह्या विशयाचेर हांव खंयचीच गजाल हांव उलोवपाक शकना कारण केंद्रीय नेतृत्व सरा कडेन निश्चितच उलयतले. बट एक गजाल म्हाका खूब बरी दिसली की तुमी ज्या पद्दतीचो तुमच्या मदीं आसलेलो जोश आनी तुमच्या मदीं भारतीय जनता पार्टी कडेन आसलेलो मोग हो सातत्यान म्हणजे सराचो हो कायमचो आसतलो, तुमचोय कायमचो आसतलो. ITI कडल्यान तिथे पर्यंत ब्युटिफिकेशन कशें ब्युटिफिकेशन आसा तें पळयात. तेन्ना जाल्लें तितलेंच आसा आनी फाटल्या 7-8 दिसांत कराड काडला पळय तेच्या पलीकडे कांय ना. चोपड्यासून खेडीर सायकल ट्रॅक म्हणून आमी सुरू केल्लो. आतां खंय सायकल ट्रॅक आसा नकळो हांव. सायकल ट्रॅक म्हणून उद्घाटन केलां पूण थंय सायकल ट्रॅक सोडत आयज क्लीन केला. ही फुटपाथ सुद्दां आयज क्लीन केले. जाल्ली ना. आयज क्लीन केले. आज क्लीन केले. फुडें जालें म्हणजे त्यामुळे तेचें सोंपलें. एक ही अर्दी केली फुडें पार्शल बीन करपाक फुडें वचपाचें आसा तें बरें आसा पूण म्हत्वाची 2-3 कामां हांगा आसात. एक आरोग्य विशयक नवीन हॉस्पिटलची इमारत जाल्ली आसा. सरकारान तेचेर 51 कोटी खर्च केल्या. म्हज्या बोल्सांतले 51 पयशे सुद्दां गेल्ले ना. पूण जेव्हा थंयसरल्यान वता आनी गेली 4-4.5 वर्सां थंय कांयच जाल्लें दिसना तेव्हा वायट दिसता की हांवें 51 कोटी हांवें सरकारचे उडयले म्हणून. कोणाचेर बदलो घेतात? कितें कारण? इलेक्ट्रॉनिक सिटी खातीर वायटपणां घेवन 6 लाख स्क्वेअर मिटर जागा जनतेची फुकट घेतल्या. कारण हांगासरली तरुण पिढी जी आयची आसा ताका रोजगार मेळचो म्हणून. कितें जालें ताचे फुडें? ज्या गतीन वचूंक जाय आसलें म्हणजे कितल्या गतीन तो सकस्कर जाल्लो आनी आतां 4-4.5 वर्सां कित्याक खायना? थंयसर 220 kVचे सबस्टेशन जावपाचें आसलें, टेंडर जाल्लें, सगळें जाल्लें पूण फुडें कांयच जायना. म्हणजे हांवें एक उल्लेख इतक्याच खातीर करता की मुख्यमंत्र्याक तिचो सिरियसनेस मेळचो ना. हांगा पाणयाचो जबरदस्त तुटवडो आसा. आमी थंय सुक्या कोणाक एक पंपिंग स्टेशन 3.5-4 कोटीचें पंपिंग स्टेशन बांदलेलें आसा. उदका संदर्भात फुडें गजालच जाली ना. हांगा मेळटात आमकां तें हायमास्ट पूण मागिना थंय हायमास्ट. मी न्हिदतय थंय म्हाज्या बेडरुमांत 3 वटेन म्हाका त्रास करता उजवाड. घरांतले लायट ऑफ करूंक मेळटात. 3 वटेन पडदे आमी 2-2 लायले. हे न्ही ते प्रखर न्ही. 3 कडल्यान त्रास करता. कोणे तरी मग पळोवचें डेव्हलपमेंट 3 कडल्यान आनी हायमास्ट घालप आनी लोकांची न्हीद उडोवप ही डेव्हलपमेंटा कितें? म्हाका आनंद दिसता आनी अभिमान दिसता की हांगा जमलेले जे मंडळी आसा ही दोतोरान म्हाका राती 11 सांगलां की फाल्यांच्या कार्यक्रमात तुका हांव एक भेट दितलो आनी तुज्या बरोबर जे भाजपचे तुजे म्हणून ना भाजपचे जुने कार्यकर्ते जे कुशीक पडलेले आसात तांच्याशी वार्तालाप करपाची माझी इच्छा आसा 10-15 मिनटां. आनी मागीर आमी हो वेळ ठरयलो. खूब बरें दिसलें म्हाका. आवश्यक आसलें. खरें म्हणजे ते राज्याची धुरा सांबाळटा तेंच्या माथ्यार खांद्यार फाटीर कमरेर भरपूर वजी
जी आसा हे काम खरें संघटनेचें, पूण मुख्यमंत्री पदाची धुरा सांबाळटाना संघटनेत सुद्धा आपली जबाबदारी आसा ह्या भावनेतसून ताणें म्हाका राती सांगलें. 11 सांगल्या नंतर हांव काय कोणाक तुमकां सांगूंक शकचो ना. त्यामुळे सकाळच्यान हांवें काही जाणांक फोन केले आणि कमीत कमी वेळान एक 4-5 वरांच्या नोटिसीचेर तुमकां कोणाक 500 रुपया धाडूंक ना पेट्रोलाक, 1000 रुपया तुमकां लंचूय लायिल्लें ना आसा. कोणाक नाही. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे तुमच्या पैकी कोणूच बॉल्सांत नोकरेची कागदां घेऊन आयिल्ले ना आसा. माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे एकच विनंती आसा की गेले 4 वर्सां जे आमी कितें भोगलां हांगा, प्रत्येक कार्यकर्त्यान जितके आमच्या हांगा इन्सल्टींग, प्रत्येकाक कितके टॉर्चर केल्या सगळे भोगतात. पण आज पक्षान त्या वेळार केल्ली चूक आज सुदारची आणि पार्सेकर सराक हे वेळार उमेदवारी दिवची. कित्याक पार्सेकरांच्या वतीन आमी सामान्य कार्यकर्ते सांगूंक शकता तेंच्यांनी पक्ष केव्हा बदलूंक ना, हेच्याय फुडें बदलूचे ना. त्यांचे मुख्यमंत्री पद परत फुडल्या 2022 जावचे आसचेले आणि ते टिमीन आमचे पार्सेकर सरे आसचे अशी हांव आशा व्यक्त करता. म्हाका दिसता 2017 2018 तो एक वेगळो विशय जालो. पार्टी कडल्यान राजकारण करता आसतना थोडे निर्णय घेवचे पडटात आणि तो निर्णय पार्टीन घेतलो. आमचो ते निर्णयाक विरोध नासलो, पण जी प्रोसेस फॉलो जाल्ली ते प्रोसेसाक खंय तरी विरोध आसलो. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंतांचे अभिनंदन करता की तेंच्यांनी कोविडच्या काळात बरें काम केलें. पूण हांव इतलेंच सांगूं शकता, जे पेडणेकारांत कांय लोकांचे मरण पावले, कांय लोक ते थोडे वाटावता आसले. सर, जे पार्सेकर सरान आयज हॉस्पिटल उबें केल्लें, सुरवात केली, ते आयज पर्यंत अर्दवट आसा. ते हॉस्पिटल परत सर निवडून येवन तेजें उद्घाटन जातलें काय कितें? ही वाट आमी पळयता. आमकां सरच जाय उद्घाटनाक. आमी हे जमल्यात फक्त कित्याक जाणा आमकां एक नेतृत्व हांगासर एक बरो मेळ्ळा आनी तो म्हणजे लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर. सांगपाची गरज ना की सरान हे एक पार्टी कशी वयर काडली, तेंच्यांनी जो कितें संघर्श केला, त्याग केला, आपलं सगळं सर्वस्व दिला ह्या पार्टीक वयर काडपाक. तेंचे नेतृत्वा सकयल आमकां काम करपाक खूब सोपस्कर अशें बरें अशें जाता. म्हटल्यार म्हाका दिसता हांव सरा कडची एक विनंती करता. हांव कितें उलयना म्हटल्यार तांकां कळोंक जाय की आमच्या मनान कितें आसा, आमकां हांगासर कितें जाय तें. आमकां हेचें नेतृत्व जाय तें आमकां लक्ष्मीकांत पार्सेकर सराचें जाय. आनी म्हाका दिसता आमच्या मुख्यमंत्री सराक तेजी जाणीव आसा आनी फुडें कितें तें आमचें मत आयकोंक येयला. सो आमचें मत कितें आसा तें तांकां कळालें आसा. ताका लागून हांव सरा कडची मागणी करता की तेणी आमकां जे कितें आमची आशा आसा, जे कितें आमचे विचार आसा, जी कितें आमची चिंता आसा ह्या कार्यकर्त्यांची, ह्या मांद्रे मतदारसंघात ते समजून घेवन आमकां आमचे हक्क दिवपाचो. अन्याय विरोधात लढा म्हणजे पक्षाच्या विरोधात लढा. खंयची गोष्ट केली जी संघटनेन आमकां भायर उडयले. मांद्रे मतदारसंघाचो इतिहास काढा, गेल्या 25 वर्सांचो इतिहास काढा, स्टेट लेवल काढा. थंय उत्तराखंडची फण आसा, राष्ट्र अभियान यात्रा काढा, संकल्प यात्रा काढा. सगळ्यात नंबर 2-3 मांद्रे मतदारसंघ असताले आणि ते कोण करताले खबर आहा? हे कार्यकर्ते करताले. सगळे हे कार्यकर्ते मेहनत करताले आणि त्या कार्यकर्त्यांनी संघटनेतून बाहेर उडयल्या. कित्या खातीर म्हणून दुःख दिसता. एकदा विचार करताना, घराकडे विचार करताना गोळ्यातून दुःख येता. खंयच्या गोष्टी खातीर आमी आणि जे ह्या पक्षासून त्या पक्षान उडके मारणारे लोकांक वयर गेले. आता जो व्यक्ती हा तो जर दुसऱ्या पक्षात वता जाल्यार तेतूंतले अनेक तेचे लोक आसा ते ह्या पक्षान नसतले. पूण भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आमकां सायडीक दवरले तरी अजून पर्यंत भारतीय जनता पक्षाचेच कार्यकर्ते आसात, फुडें आसतले आणि ते सराच्या नेतृत्वा सकयल. कारण ह्या मतदारसंघाच्या मतदारांक, कार्यकर्त्यांक, मतदारांची इच्छा आसा की हे नेतृत्व पार्सेकर सरानच करचे, जेणे करून 30 MLD जो उदकाचो प्रोजेक्ट, जो पाणयाचो प्रोजेक्ट आहा, जो कॉन्स्टिट्युन्सी ज्वलंत विशय आसा तो मार्गार लागतलो आसलो.
इलेक्ट्रॉनिक सिटी अनेक भुरगे बेरोजगार असतात त्यांना रोजगार मेळपाची संधी मेळटली असली मोपा एअरपोर्टाक चालना मेळटली असली आणि तुझ्याचे हॉस्पिटल जे 52 कोटी खर्च केले 35 कोटी खर्च करपाक खंयची गोष्ट असली मनशाक तळमळ जाय मनापासून विजन जाय की काय गोष्ट करतो जाल्यार ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर दिवे लायले म्हणून विकास कामां न्हू त्याच्या बर्थडेचो तुम्ही पेपर काढा करून भरा आणि बघा ते पेपराचे काय गोष्टी ते मनोहर भाई